बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, तुमकां एक बरो दीस हांव मागतां. परत ह्या सकाळच्या वेळार सोम्याच्या सन्निधानांत वेळ करसूंक आमी संगता मेळ्ळ्या आसता. सोमी आमचे मदें सदांच रावूंक शेता, आमकां सोलोवन व्हरूंक तो शेता म्हळ्यार सदां आमी वळखून घेवन ह्या बोपो सक्रामेंतान ताका आमी स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K9 पान संको 152 पेज 152 K9. स्वादिक सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवारा सोमे सुबांताळे काळजा आमची भेटैतां गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां भासावन रावलाय तुजी देव सवकासाय आमची दुकां पुस्ताय तुजे सशिंदावो येता आमची खंत बेजाराय सांगता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता हातून सामसो विशे वादाळा मोदलोची राता तू आमचो देव उसावळ दर्यान पैन करता तुझे सोम्या पातीन रावता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता देखो रूपुण्याचे पूर्ण भावात्या दिशे मोका मोळ देवाचे फांकय की तुझ्या सारक्याचे आमची जीनी संतोषाचे स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता
पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या पासोद हजर जाल्ल्या आमच्या सोम्या आमच्या सुरवंदरा ह्या सगळ्यांच्या वेळार तुज्या हजारपणाचो वर्तो अनुभव आमकां जोडूंक तुवें फाव केलाय. ना फाव जाल्यार आमकां तुज्या कृपे सिंहासनाक तुवें लागीं हाडलाय. आमची दुखां पुसच्याक आमचे ते नवो भरवोस उदोवच्याक आनी आमकां तुज्या कृपेन बरोवन चलोवन व्हरच्याक सोम्या आमचे मदें तूं हजर जालाय. तूं आमकां ह्या वेळी बसोवन आसाय. इजाया प्रौदच्या उतरा मुखांतर हांव कुर्ड्यांक अपरिचीत रस्त्यार चलयतलो, तांकां वळोवंक ना त्या मार्गांनी वाट दाखयतलो. तांचे मुखलो काळोख उजवाडांत बदलितलो आनी वांकड्यो तिंकड्यो वाटो नीट करतलो. हे हांव करतलो, केल्ले शिवाय रावचो ना. सोम्या आमच्या जिवितांत काळोखांत आमी सस्पोन आसल्या वेळार तुमचो आमचो उसवार जाताय. आमकां वाट दिसनातल्या वेळार तुमचो आमची वाट जाताय. आमी भियान कांगाळ जाल्ल्या वेळार तुमचो आमकां धैर्य दिताय. आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत सोम्या तूं आमकां धैर्य दिवन बळ दिवन सकत दिवन कृपा दिवन चलोवन व्हरताय. जैत तूं आमकां लाभयताय. हर एक आमच्या जिविताचे चलवणी जैतान तूं परिवर्तन करताय. सोम्या जेजू हे तुजे बरे पोवनायचे दिसा आमी वळखून घेता. तुवें आमची दुखां पुसून काडल्या खातीर, आमचे भे भिरांत कावजेने आकांत पयस करून धैर्यान तुवें आमकां भरल्या खातीर आनी विशेश जावन नवो भरवोसो आमकां दिवन तुज्या आश्रयाखाल आदाराखाल रावून आमच्या जिविताची मेठां काडूंक तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर सोम्या सकाळींच्या वेळार तुका आमी वाखणता, तुका आमी अर्गां दिता, तुजी स्तुती आमी गाता. सोम्याची स्तुती करून ताका वाखाणून गावया आमी गीत. जय कोडुवा देवनिगे कोटी कोटी स्तोत्र, जीव ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H73 पान संको 104. जय कोडुवा देवरिगे कोटि कोटि स्तोत्र, जीव ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಜಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ.
ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವ ಸೌಖ್ಯದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಾಂತಿ ನೀಡುವ ಶಾಂತಿದಾತನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. देवाचे उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत 118 कीर्तन. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आधार, म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. मनशांचेर विश्वास दवरचे परस सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे परस सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. आमकां जैतवंत कसो आमचो स्वामी आमचे मदें आसा, ताचेर आमचो विश्वास आमी थीर करया आनी ताका आमी अर्गां दिवन ताची महिमा गावया. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮದಾತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಏಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ದೇವಕುವರನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಜಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. सम्याक आमी आज प्रत्येक जावन अर्गां दिता. आमच्या मदें सबास जाणां आपलो जल्मादीस आज संभ्रमतात. जिविताच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दितात. आज आमी उडास करता प्रत्येक जावन अडोरा लोबो मंगळूर टावन, एलियस डिसोजा दायसर वेस्ट टावन, जेरोम लुईस मिंगेल फिलिप सावंतवाडी टावन, मेलिटा नोरोन्ना दांडेली टावन, क्रिस्टल डॅफ्नी मचादो बॅरिन, जी कोण जल्मा दिवस या तांच्या काजराचो दीस आज संभ्रमतात. घरी एकल्यांक सुम्या समोर दवरया तांच्या त्या जिविता खातीर
तांचे देवान तुला हर एका बरेपणा पासोत आशिर्वादा पासोत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. सभाजन्य आमकां हांगासर अर्गां दिवंक सांगलां तांकां सोम्यान आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर सोम्या समोर आमी कितें विनवणी करून मागलेलें तांकां फावो केलां. ह्या खातीर आज अर्गां दितात. वलेरियन डिसोजा पुत्तूर टावन, पौल एमिल्डा मार्टिस मणिपाल टावन, वॉल्टर आनी शालिनी सिक्वेरा किन्निगोळी टावन, हाशल मेलनी पुटादो पुत्तूर टावन, प्रवीण गोम्स मिरा रोड टावन. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान निरंतर ताची कृपा आमकां दिल्या. निरंतर आमकां ताच्या जैते वद उजव्या हातान ताणें उखोवन दवरलां. कितली कश्ट आनी वरां पिडा आशिल्ली आमच्या जिवितांत आयली जाल्यार ताणें आमकां सांडूंक ना, ताणें आमकां सोडूं ना. हें सर बरेंपण सोम्याचें आमी ओळखून घेवया आनी कालच्यान थावन एक कडेन मौनपणी सोम्याक आमी अर्गां दिवया. देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत किर्तन 140 दावीद रायाचें तें किर्तन तो म्हणटा, सदैव जावं सर्वेस्पर म्हजें खडाप, सदैव जावं सर्वेस्पर म्हजें खडाप, तो म्हजो मोग, म्हजें खोटें, म्हजो बुरुज, म्हजो थारक, म्हजी ढाल, ताका हांव शरण येता. कितल्या पुरबायची उतरां दावीद रायाची. तो सर्वेस्पराक आपलें खडाप, आपलो मोग, आपलें खोटें, आपले बुरुज, थारोक आनी ढाल जावन स्विकार करता. तसो उलो आमकां आज सोमी दिता. ताका आमच्या जिवितांत आमी आमच्या जिविताचे ढाल जावन, थारोक जावन, बुरूज जावन, खोटें जावन, मोग जावन, खडप जावन स्विकार करूं. कित्याक तो आमचो खरो भरवोसो जावन आसा. सोम्या तें आमचो भरवोसो केदाळ आमी दवरता. आमी केदेंच निराशी जावचें ना म्हणटा देवाचें उतर. किर्तनाचो ग्रंथ 22 किर्तन 3-4 वर सांगता, जाणी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास आनी भरवोसो दवरलो ती केदेंच निराशी जाले नात. आमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो, ताणें तांकां सोलोवन व्हेलें. तसो आमचो सोमी आमकां ताच्या मोगान, ताच्या दयाळेन, कनवळ्यान सोलोवन व्हरता. हें सत आमी ओळखून घेवन सोम्याचेर आमचो भरवोसो आज थीर करया. प्रत्येक जावन आज आमी मागता सभार आमच्या भाव भयणीन आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. तांच्या पासत विशेश जावन दियोग हाली हालता ताच्या त्या सभा खातीर ताणें मागूंक सांगलां. आमच्या मदें सभार जण भाव भयणी पिडे शिडेन कश्टोन आसात. कॅन्सर पिडे वरवीं कश्टोन आसात. विशेष मानसीक वतोडाक वळख जावन कश्टोन आसात. आर्थीक अडचणीत आसात. भुरग्यांचे शिकाप ह्या विशयांत खंत बेजाराय करून आसात. ह्या कोरोना कर्गा वेळार मुखलें जिवीत कशें जातलें म्हणल्यार विशेश तरांचे भें सबारांच्या काळजांत आसा. ते सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमचें जिवीत सोम्याक भेटोवन आमी सांगया, सोम्या तुंस म्हजो भरवोसो, तुंस म्हजो दृढ आसरो, म्हजो रक्षक, तूं म्हाका धैर्य दिवचो. म्हज्या जिणये झुजांत म्हाका जैत दिवचो. तुंस म्हजो सोमी, हांव तुजेर म्हजो विश्वास, म्हजो भरवोसो थीर करता सोम्या म्हणून ह्या गिता मुखांतर आमी सोम्याक सांगया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E12 पान संको 50 पेज 53 E12. तुम सोम्या बरवोसो
तुन सौम्या भद्रासरो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येजुसा जय दिवसो तुन सौम्या भरवसो तुन सौम्या भद्रास्रो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येजुसा जय दिवसो नैना कसले संकार राजाल्यारी वारे वादाळ भोवती उठल्यारी फांकय उजवाड दयेन मोजेर तुजेर सोम्या भरवसो तुन सौम्या भरवसो तुन सौम्या भद्रास्रो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येजुसा जय दिवसो आमच्या जिने पळयणार आमी केदींच एक सुरू न्ही सोमी आमचे संगात आसा कसले कस्तांवर आमचे ते आयल्यारी सोमी आमकां ताच्या उजव्या हातान उखोवन धरता आमच्या सोम्या ती आमची दिस्त आमी कसया तसो आमच्या भावार्थ तसो आरंभ आनी शेवट सावन आसा एक सुरोतर पयनार आवाजल्यारी कांटे खुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दीस काडसोना केदींच तुजे वयली वाड बापा थंय वन पावशी तुन सौम्या भरवसो तुन सौम्या भद्रास्रो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येजुसा जय दिवसो मरणाचे जैत व्हरोन पुनः जिवन जालो आमचो सोमी तसो आमचो खरो बरवसो जावन आसा ह्या वेळा आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक त्या सोम्याक आमी समर्पण दिवया जांबरो सभार आमची मोगाची अकालीक मरणाक वळोवंक जाल्ली आसात आनी ह्या विशेष दूख आमच्या काळजांत आसा सोम्याक आमच्या भाव भयणीक आमी ह्या वेळी समर्पण दिवया प्रत्येक जाण आज आमी मागता देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकॉस्टा देवादीन सिसिलिया डिसोजा जेरोम जेकब आनी सिंथिया पिंटो एंटनी डिमेल्लो रोज डी थावरो पियूस डि सिल्वा पाउलिन फेर्नांडीस पुलगत्रेंतल्या आत्म्या पासत आमी आज मागता सिल्विया डिकॉस्ट आनी शांती नोरोनान मागोवंक सांगलेलें आसा मागता आमी देवादीन जोसेफीन कारिपट्टू देवादीन सिस्टर आमला देवादीन आस्ट्रीड पायस सेवरीन कुरिया क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो जॉन आनी मॅगदलिन डिमेल्लो जॉन पॉल डिसोजा जुलियाना रस्किन्या एंड्रू डेनिस डिसोजा जोसेफ आनी रेजिना लोबो सिस्टर विनिफ्रेड पिंटो एंड्रू डेनिस डिसोजा विल्फ्रेड हेराल्ड मिनेझिस कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज प्रत्येक जण मागोवंक सांगला डिसिल्वा आनी फर्नांडीस कुटुंबाच्या संद्यांक पासत जोसेफ दुबय टावन त्या वतीन चार्ल्स पिंटो जॉन डिसोजा लाजरस मार्गरेट रॉड्रिगस अंतरिला सर रत्ना पासत मागोवंक सांगला लीना आल्फ्रेड मार्टिस एंड्रू डेनिस डिसोजा सिसिलिया पियाद अराना
देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना, बेनेडिक्टा आरान्ना, आयडा करवालो कुटुंबांतल्या पासोत मागोंक सांगला हालियल तावन दियोग आमचे भवान, प्रवीण पिंटो, देवादीन फिलिप आनी डोरा, रवी एंटन डिसोजाच्या कुटुंबांत अंतरल्या सन्या पासोत आमी मागता. तशें देवादीन बाब विन्सेंट पिंटो हे आमच्या सर कुटुंबा सन्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. मरणाचे जैतवलो आमचो सोमी तांकां ससनाचो विशेव लाभोवन दी. ते मुखामळाचो पर्ज तांचे फांकुनी म्हणून आमी तांचे बसत मागया. आमच्या जिविताचे हर एक दूख कश्ट पिडा शिरा सोम्यान आमच्या खातीर वयल्यान. देवदूतर आमकां सांगता ताच्या घाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. व सोम्याच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. ह्या खातीर आमचे हर एक कश्ट आसा, कितें आमचे दूख आसा, कितें पिडा शिडा आसा, अनवर आसात, खंत आसा, बेजारा आसा, हर एक सोम्या संगीती वावोंक सोम्याची कृपा मागया. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया, म्हजे लागचे शिखा म्हणटा सोमी. म्हजे देह तुमकां समाधान मेळटलें, म्हजे देह तुमकां विशय मेळटलो. खोरीस जिनिये सोबो जड जाताना ताच्या पोंदा कांसड अडसताना उगडा सोम्या तुजो हांव काडटलो. संतोषान वाडसलतलो. सुन सोम्या भरवोसो, तुन सोम्या भद्राश्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिन येजुजा जय दिवसो. तुन सोम्या भरवोसो, तुन सोम्या भद्राश्रो, रक्षक तूं धैर्य दिवसो, जिन येजुजान जय दिवसो, जिन येजुजान जय दिवसो, जिन येजुजान जय दिवसो. आमचो आसरो, आमचो आधार, आमचे बळ, आमचो भरभूस जावन आसलो सोमी आमकां ताचे आशिर्वाद दिता. भोगालतेपणी ताचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. प्रवेश गीत आमी गावया. दैवी गायन बकांत A14 पेज 24. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. उतर तुझे आयको जिणी आमची बदलू, जीवनान तुझ्या वांटो घेवून ससान जिवी जोडू. मंदिरान तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, इस्रायल पोरजा इजिप्तांतल्यान बसयल्ल्या गांवाक वता आसतना तांच्या पयनार तांकां साबार अडखळी आयल्यो आनी त्या अडखळीचेर तांकां जैत व्हरूंक देवाचो हात तांकां तांचे सवे आसलो आनी मोइजे मुखांत्र देव तांकां जैत वहन करतलो. हाच्या पयल्या वचपांत असले घडीत आमी नियाळ थाव. तांबडो दर्यो इस्रायल पोरजा उतरले ते घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आज आसा. आमकां रचलेलो देव आमचे संगी रावून आमकां सांबाळून सोलोवन व्हरता. केदेंच तो आमकां सांडून घालिना. ताचो हात सदांच आमचेर आसा म्हणलें सत आमकां ह्या मुखांत उगडापें जाता. पवित्र क्रिस्ताच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना हर एक पोटी हेंच व्हरतें सत आमी आनीकय गुंडायन समजून घेता आनी तें आमी वळखून घेता आनी आमचें जिवीत आमी सोम्याक नव्यान समर्पण दिता. आज हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना सोम्या थंय आमी जैत वोन जावन फुडें सरूंक आमच्या जिवितांत सोम्याचो आधार आमी मागया. आनी ह्या खातीर कितें आमचें अस्कत काय आसा, आमचें उणेपण आसा, कितें आमकां परत परत वायटाक पातकाक वटचे तसले संगती आमच्या जिवितांत आसात, ते सकड सोम्या मुखार दवरया. ताची काकूळट आनी ताची कृपा आमी मागया. सोम्या जेजू आमचो उजवाड तूं जावन आसाय. काळोखांत आमी ससपत आसतना तुज्या उजवाडान तूं आमकां भरताय. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या जेजू आमच्या अस्कतकायेन तूंच आमचें बोळ जावन आसाय. आमचे अस्कतकाय तुका आमी भेटोवन दिल्ल्या वेळार दैवीक सक्तेन तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या जेजू पुनर्जिवंतपण आनी जीव तूं आमच्या जिविताचो भरवसो. आमी केदेंच ह्या संवसारी पयना निराश जायनासतना तुजेर आमचो भरवसो थीर करून आमच्या जिणेची मेठां काडूंक सोम्या आमकां आधार दी. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाचे एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय तसो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक भळेपणान आमकां तूं फावो कर. आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइसेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदें दितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले. इस्रायल प्रजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फारावाचे सर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या परार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन इजिप्तकारांचे पौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पट आयले.
तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितां थावन पळून धावया, कित्याक सर्वेस परस तांच्या पक्षेन इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोडे सवारांचेर येवन पडतलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायलितांची पाट धरून दर्यान भितर सरिल्ले फराव्याचे राथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वांचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडीं पळयलीं. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायलितांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयेनी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवोन ताचें जैत घोड्याक आनी घोडे सवाराक उडयल्यात ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवोन जैत ताणें जोडलां. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवोन जैत ताणें जोडलां. तुज्या रागाच्या स्वासान उदकां वंदलीं, हलतीं उदकां बांदलेल्या काटा परी जम जालीं. दर्याचे थळ उदकां मदें घट जालें. दुस्मान म्हणालो, हांव तांचे पटापटी धांवन तांकां धरतलो, लूट वांटे करतलो, म्हजे कुशे प्रमाणे जायशें करतलो, तलवार भायर काडटलो, म्हज्याच हातान तांचो संहार करतलो. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवोन जैत ताणें जोडलां. तुवें तोंडान फुंकलें आनी दर्यो तांचे वयर परतलो. सिस्या परी गूंड उदकांत ते बुडोवन गेले. तुवें तुजो हात विस्तारायलोय आनी धरणीन तांकां गिळ्ळे. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवोन जैत ताणें जोडलां. तुजे परजेक तूं वाट व्हरतलोय आनी तुज्या दोंगरार वय तुज्या निवासाच्या पर्वतार तांकां बिडार दितलोय. तुवें रचलेल्या ह्या पवित्र स्थानांत तांकां रोयतलोय. श्लोक. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवोन जैत ताणें जोडलां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सुमी. तोवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामर्थ्य प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकांच्या जम्या लागीं आनीक एक दीस उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी तांच्या लागीं उलोवंक मन भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, आले तुजी आवय आनी तुजे बाय भायर रावल्यात,
तांकां तुजे लागीं उलय जाय काय पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजी भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक उर्दू कवी ताच्या एका कवनांत अशें म्हणटा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, या मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है. देवाक तूं सांगनाका की तुजे समस्या व्हडले व्हडले आसात म्हणून, पूण तुज्या समस्यांक तूं सांग, म्हजो देव व्हरतो जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल पोरजा पयणकर नासता आसतना इजिप्तांत थावन बसयल्या गांवाक सबार अनवरां अडकळी तांकां येता आसतना पुरपुरोंक लागली म्हणून आमी वाचता निर्गमन ग्रंथांत. मोइजे विरोधू तांणी उलयली, आरोना विरोधू, कित्याक हांगासर आमकां त्यो हाडलाय म्हणून पुरपुरूंक आयली. पूण देवान तांकां ताच्या बळवून हाताक काल सोलोवन व्हेलें. आनी हें सत तांणी वळखूंक देवान तांकां फोव केलें की देवाचो हात सक्कड समस्याच्या की सक्कड अनवराच्या की वरतो जावन आसा. आनी हें कोण वळखून घेता तो नीज जावन देवाची खुशी करूंक अत्रेकता. देवाची योजना आपल्या जिवितांत तो वळखून ती मानून घेता. आनी असल्याक जेजू म्हणटा हेच्या वांजेलांत, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी आवय, म्हणजे असली खरेपणी जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे जातात. आमी जाणा रक्ता मांसाचो संबंध आमकां कुटुंबा सांदे करतात, पूण हर एकला रक्ता मांस सांदे जावंक साध्य जायना. पूण जेजून आमकां एक सुलाभ वाट दाखयल्या ती वाट जावन आसा बापाची खुशी करून आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावचे. इजाक एक वर्तें भाग सोम्यान आमकां फोव केला. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत जावं पुरो सबार पुटी अनवरां येतात, कश्ट येता, दूख येता, पिडाशिरां येता, परिस्थिती आमची भोव कश्टाची जाता. आनी ह्या वेळार देव म्हजे तावन कितें आशेता, देवाची मांडावळ म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा, कसलें योजन ताचें तें समजून त्या योजनाक ताच्या खुशेक खालतीमान घालूंक आमी केदाळा फुडें सरता. तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोम्याच्या कुटुंबाचे सांदे जाता. सोम्यान आमकां हें भाग्य फोव केल्या खातीर सोम्याक आसा आमी अर्गां दिवया आनी ताच्या कुटुंबाचे सदांच सांदे जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक ताचो आदार आज आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत D18 पेज 45. सर्वस आमचे मोगाळ बापा, कानीक जावन तुका दिता, मानून तुगे दयाळ बापा, घालतूं तांचे तुजे बेसा. कितेंच ना आमचेंच ह्या संवसारांत, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें, भेटयता आमकां ह्या बलिदानांत, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी गरजा सोवें
आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवीदादे बापाक मानतात असले जाऊन दी म्हणून आता मागया. तुमच्या आतंतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रपेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा एकच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. ताचे सोवें सगळी रचना नवी करूंक बापा तुका मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सोमें सांग तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सार आपले रगत व्हरोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतेल्यांक ससनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भला तुज्या वैभवांत सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. वै बापा कोरस तूं पवित्र आमचे तें सगळ्या मनशां थंय तूं भोव मोगाळ देखून तुका आमी अर्गां दिताव. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक तुवें आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचताव. तुज्या संगता सरगार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी कबार दिली. थंय पावोवंक ताणें आमकां वाट दाखयली. वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून तूं आमकां दी. आमचे पासोत मोरोंक वेच्या आदले राती जेजून आपल्या शिसा संगाती निमाणे पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सनेम्याच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कर.
बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसांव आनी जेजून आमच्या सोडवणे पसोद केलां तें सगळें आमच्या मनांत हाडटाव. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां तातूंत तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मोगान आमी उडास करताव. सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागताव. ताणें खुशे मनान आमचें पसोद मोरान सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा आनी आमच्या संगात हांगासर तो हजर आसा. एक दीस तो परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे नात, रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. मोगाळ बापा ह्या वेदी वयली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरूंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक तूं आमकां घटाय दी. सर्वेस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाची, पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोवळी बापाची, हेरा समेस्त गोवळ्यांची मणियरांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू बरी वावुरता तांकां तुजो आधार दी. हांव कुवार मरे देवाचे माये भगियन जुजे दिसो पती, भगियन धर्मदूत, भगियन आन जॉन्सन, जुजेफ नाडा मिल्सन एसुडेचे सर मार्तीर आनी समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगता तुज्या गोपान ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागताव. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या देवाच्या बळवंत हाताखाल आमी सदांच आसाव म्हणलें सत वळखून घेवन सोम्यानंस आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली, सर विघ्नांतली, अनवरांतली, खंत बेजारांतली, सतराच्या पिडे शिड्यांतली आनी आमकां कितें तुजें तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर्सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतली सुठय आनी सर्व आकातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसर कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच थीर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देणे कोटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. माय मगो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे बसो संवसारी येवन खुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो सदांच आमचे सोबे रावून आमकां सांबाळ सोलोवन व्हरचो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गिसंको F2 पेज 63. अर्घां तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवोन दारा
काळीज मोजे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा अर्गान तुका जेजू म्हज्या मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोजे मोगान तुझ्या भरमोगा सागोरा आमच्या काळजांत बिडार करूंक आयिल्ल्या सोम्याक मोगान आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय मनावपात येता. खरो सजर आसाय मनावपात येता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक येता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक येता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू, जेजू तुजें ताव न्हू, केदिंकच हांवें वेगळा सार जावंक केदिंकच हांवें वेगळा सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमीन. आमीन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुजें तुवें खाकुलतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको H20 पेज 81. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रस्ता तूं रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव. रस्ता तूं रस्ता तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा.